जत्रोत्सवाक हें केला. कालोत्सव आमचो 8 तारखेसान चालू जाल्लो. आज आनी हो निमाण दीस जाता हो. 8 तारखेर पयलीं उत्सव रथ जाल्ले आनी पयलीं फाल्यांची कालो जालो. कालो करून आमी जात्रा करतात आनी त्या दिसाक उत्सव रथाची मिरवणूक आसता आनी त्या दिसाक मिरवणूक जावन आमचे हांगा नाटकूय आसता, बाकीचो प्रोग्राम आसता काल्याचो आनी लोक मोठ्या संख्येन येता पयले. नंतर आमचो दुसरो दीस म्हळ्यार कालचो ती नवमी आसता. आमची अष्टम, नवमी आनी दशमी. नवमीक आमचो विजय रथ आसता. त्या दिसाक तो जात्रेच्या रुपान आमी मनयता, जात्रा अशी. आनी त्या दिसाक जी रथ आसता ताची मिरवणूक आसता आनी त्या नंतर एक बारीकसो ड्रामा नाटकूय आसता आनी त्या नंतर मागीर आमची सांगता जाता. आनी आज पळय तिसरो दीस आसा ती जागर आहा. ती दीस म्हळ्यार आमी हो महारथ हाडलो आसा, हो ब्रह्मरथ. जाली 4 वर्सां जाली आमी हो नवरथ हाडलो आसा. ही मिरवणूक पहाटे 3 वाजता हाडटा आनी आज रातभर जागर आसता. आनी आज आमी एक खास असो प्रोग्रामूय दवरता की रेसिटेशन भुरग्यालो तशें कोण नागरीक आसा जे तांकां मान्यवर आसा तांचें प्रेजेंटेशन आसता. आनी त्या नंतर म्युजिकल प्रोग्राम आसता आनी नंतर पहाटे रथाची मिरवणूक आसता. तर जितले बी आमकां महाजन जावं हांगाचे लोकल ग्राम नागरीक जावं तशेंच बाकीचे जे लोकांनी आमचे सहकार्य केल्ले ह्या कालो उत्सवाक तांकां सगळ्यांक आभार मानता. तशेंच जे आमचे लॉटरीचे जे कुपनां आसतात ताकाय बी आमकां मोठ्या संख्येन लाभ मेळ्ळो आसा. तशेंच हे सभा मंडपाचें जें काम आमी आतां घेतलें आसा तें आमचें मार्च म्हणल्यार आमी कंप्लीट करपाचें थारायलां आसा. सो ताकाय बी आमकां लोकांनी बरोच आदार केल्लो आसा. तर जें काल्याचें पयलें एक स्वरूप आसलें की रेड्डीकानेचो कालो म्हूण फेमस आशिल्लो पळयता तें आतां जात्रेच्या रुपान तुमकां दिसता. आनीक आमच्या हांगा 3 दिसांक आमी 3 रथांची मिरवणूक करता आनी तशी जात्रा अशी. आनी त्या हाका मोठ्या संख्येन लागीं ते आमच्या वाठाराचे जावं भायले लोक मोठ्या संख्येन हांगा जमतात.